सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा उल्हासानी स्वराक वाकानात सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा सगळ्या सेवा कोरा आनंदाची भक्ती कोरा सोगिताक रावून सोरा संतोषाने या देवा मुखार बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. विशय आसूंक सायबिणीचे मजतीन दुसऱ्या सोबे दोयल जावंक देवा मुखार ग्रेस जावंक आमची शीन राव. आयज पवित्र सभा बागियोंत लॉरेसाची परब समोरता. बागियोंत लॉरेस गरिबांक आनी गरजेवंता सोबे सदांच दोयाल आसलो. हास्त्या मुखामोलान आपले भांडार गरिबांक वांटले. आयज आपल्या जिवितान पेल्याची सेवा करून ताणें पेल्या सोबे जेजूक पळयलो आनी अनुभवलो आनी देवा मुखार कृपा जोडून घेतली. गरिबांक तो दुसरो जेजू जालो. सायबीणमांच्या जिवितान हेच गूण आमी पळयता. तर आयज 5व्या दिसा नोवेनाच्या आसूंत सायबिणीचे मजतीन दुसऱ्या सोबे दोयाल जावंक देवा मुखार ग्रेस जावंक आमचे शीन राव. ह्या विशयाचेर न्यार करतना आमकांय असले उदार काळीज फावो कर म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागुया. आनी जायते पावट कोचे वता सोबे आमचो हुस्को आमचो मोग आमी दाखोवंक ना. आमी आमच्या स्वाद्याची कशीं चल्ल्या आनी जियेल्या. ह्या असल्या चुकीच्या आनी पातकांच्या वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातके सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासून बगेन सदांच फार मुरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Christa,
प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागयोंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रॉक साक्षांचे कोश मरोण सोसून मोहिमेवोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्याय काळजांनी वाडय आनी ताच्याय पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. बागयोंत पावलून कोणीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटे वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें जो थोडें वोंपता तो थोडें लुंवता आनी जो चड वोंपता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोट दिवन देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोळ्याक वन्य करूंक तुमकां ओगळें कितेंय आसतलें. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें. ताजें प्रमाणीकपण सासणाक थोपता. जो वोपियाक पी आनी ताका बसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. दोया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. सगलीं बरोबर. दोया उश्णें दिता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा सतोसान पाळटा तो मनीस भागी. तांची सोसोद प्रितुमेचेर पोलीस जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुदय. जबाब. दोया करता आनी तो मनीस भागी. बरो मनीस दोया करूंक उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच आलचो ना. ताचो उगडास तोपतलो नितेकाली. जबाब. दोया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण तुका हुस्कोच ना. तो आपल्या काळीज गोड दवरता. ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोठण जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब. दोया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. सदोल हातान तो दुबळ्यांक वांट्टा. ताजें बरेंपण थोपतलें सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब. दोया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सोमी म्हणटा, म्हजो पाटलाव करता तो काळुकांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy,
Sorbes forason, sorbes forason, sorbes forason. Sorbes for तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, गोमाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो, आयचो विशय दुसऱ्या सवें दोयाळ जावन देवा मुखार क्रेस्त जावंक आमचे शिराव जेजू. आयज आमकां बागयोंत लॉरेन्स प्रधान सेवक आनी रॉक साक्षी हाची दोबाजीक परब समोर उमता, आनी हे परबेंतल्यान ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलें आसा. ताचे विशीं आमी म्हणटा स्टॉच फेथ, ओखोण भावार्थाचो मनीस, त्याच बरोबर गोडशे वतांचो आदारी वो आस्कारी. जे आयची वाचपां आमी आयकल्या त्या वाचपांतल्यान ताच्या जिविता वयर ती काडलेली आमकां दिसता. भरपूर ताणें वांटलें, दुर्बळांक दिलें, ताचें प्रमाणीकपण सासणांक थोकता. अशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. जावं कितें आसा तें उदारपणान दिवंक जाय, दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. घोडये आमकोडें वोगलें आसतलें, घोडये उणें आसतलें, पूण तरी आसतना दुर्बळांचो आमी हुस्को धरूंक जाय आनी दुर्बळांच्या गोरजांक आदाराक पावूंक जाय. धर्मदुतांच्या इतिहासान हेंच आमी पळयता. देवाच्या उतरांची बरे भाशेन सेवा जावचे खातीर याज्ञीक वावुरताले, आनी हेर कारबार चलोवपाचो, वांटपाचो प्रधान सेवकाच्या हातांनी घातलेलो. केरे 7 जाणांक वेंचून काडलेले, आनी हो कारबार गोज्जेवंतांक आदार दिवंक, गोज्जेवंतांक वांटूंक. सगळीं बाटां बेसां धर्मदुतांच्या पांयाशी हाडून दवरताले आनी गोजां पोरमोणें ते वांट्टाले, आनी हें वांटप करूंक तांकां केरीत भाशेन वेंचून काडलेले. जावं अनाथांक, जावं विधवांक, कोण ना जांकां आदार ना, सहकार ना, गरीब तसल्या मनशांच्या गोजांक पावून, तसल्या मनशांची सेवा करूंक, आसलेल्यांची न्हय पूण गोज्जेवंतांची आनी नासलेल्यांची सेवा करूंक. आनी हे भाशेन बागयोंत लॉरेन्सूय वावुरलो. 7 जाणां मदलो एकलो तोय दुर्बळ्यांची सेवा केली. ताची कितें बाटां बेसां आसलीं तितलीं ताणें हे भाशेन बागांक घालून दुबळ्यांक वांटली. देखूनच म्हणटा, जो कोण भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें ताचें प्रमाणीकपण सासणांक थोकता. देखूनच आयज आमी ताची परब समोर उमता आसतना ताची देख आमी घेवया. अदीक करून गोज्जेवंतां सवें, दुबळ्यां सवें ताचो मोग आनी हुस्को, आनी हे वरवीं तो देवा मुखार क्रेस्त जावंक पावलो. आमी दुबळ्यांची सेवा करता, उदार काळजान आमी दुसऱ्यां सवें दिता, दोयाळ जाता,
तेन्नाय आमी देवा मुखार क्रेस्त जाता. आनी जेजूय आयच्या दिसा असले शिकोण आमकां दिता. गंवाचो कोणो जमनीर पडोन मरोना जाल्यार तो पीक दिवंक पावना. मरत जाल्यार पीक दिता. जो कोण आपलो जिवाचो दुयेंस करता तोच आपलो जिवीत सासणाच्या जिविताक आपलो जीव सांबाळटा. आनी हे भाशेन जेजू ही शिकोण दिवन आमकां उगडास करता. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी हांवूय ताची सेवा करतलें आनी ती म्हजो पाटलादार म्हूण आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान दाखोवड करतली. तर आमकांय सगल्यांक हेंच करूंक आपयल्यान दया दाखोवंक, दयाळ करण्यो करूंक आनी ह्या वरवीं गोंयचें वता सोबें आनी दुबळ्या सोबें मोग आनी हुस्को दाखोवंक. जर देवान आमकां भरपूर दिलां तातूंतलें ओगणें उणेंच न्हय पूण जाता तितलें दुबळ्यांक दिवंक वांटूंक आनी सासणांक तोखता तसलें भांडार आमकां मेळूंक आमची ह्या संवसारान जिवितान हेंच करूंक आमी वावरुया. गोज्जे वता सगळें मोग दाखोवंक, गोज्जे वता सगळें हुस्को दाखोवंक, गोज्जे वतांक आनी अदीक करून दुबळ्या धाकट्यांक आमी आदार दिवंक. आमी म्हणटा पवित्र सभा एके भाशेन पवित्र सभेन सगळे भागां आसले आनी गोजां प्रमाणें ते पावताले आनी अदीक करून दुबळ्या धाकट्या सभें हुस्को आसा आनी आसूंक जाय. हें गरजेचें. आमी म्हणटा पवित्र सभा असलो हुस्को धरूनच जिवंक जाय. सगळें एकठांय करूंक न्हय पूण गोज्जे वतांक दुबळ्यांक कोण नासल्या सभें हुस्को आसलोली क्रिस्तांव भाव भयणी आमी जावंक जाय. तर हें असलें उदारपण आमकांय जण एकल्याक मागुया. तशेंच सायबीण मायनूय दुसऱ्या सभेक हुस्को पडयलो. केन्नाय कोणीय कोणाच्याय गोरजांक ती पावली जावं आपले मावशे भयणीकूय भेट करूंक गेली आनी तिचे सभेन रावन तिची सेवा केली. जावं जेन्ना लग्न समुयार सोरो नासलो तेन्ना तांची गरज तिणें जेजूक उक्ती केली आनी हे भाशेन जेजू तांची गरज पुरी केली आनी हे भाशेन देवान ओजाप केलें आनी तांकां सोरो दिलो. तर हे भाशेन आमच्याय जिवितान दुसऱ्या सभे असल्यो गरजो तांच्यो पळोवन आमी तांच्या गोरजांक आदाराक आकांताक पावूंक जाय. हेंच करूंक क्रिस्तांव मनीस म्हणल्यार आपल्या खातीर जियेतलो न्हय पूण दुसऱ्या खातीर जियेतलो जावंक जाय. दयाळ जावंक जाय, उदार जावंक जाय आनी आपल्याक विसरूनच दुसऱ्यांक पावतलो जावंक जाय. हेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां आदार मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो गोरजो आनी अदीक करून आमच्या भावा भयणींच्यो गोरजो दुबळ्या धाकट्यांच्यो गरज आसलेल्यांच्यो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेन दिलेली गिरेस्तकाय आपल्याकूच दवरूंक न्हय बोगोर दुर्बल्यांक आनी आकांताक सांपडलेल्यांक ती वापरूंक दिवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी टॅक्स आनी हेर उपाया वरवीं मेळिल्ली गिरेस्तकाय आपल्याच्याच बोल्सान वो आपल्याचेच फामिली कडेन भरूंक न्हय बगोर गिरेस्त ती गरज ते वापरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची
गिरेसांनी आनी मनशांनी दुर्बलांची चिंतना आपल्याचीच गिरेस्ताय दुर्बांक वांटूंक देवा मुखार गिरेस जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. आमी आमचे लागीं आसा तें घेवन खुशाल जाता. दुसऱ्याचें ओदीक करून दुबळ्यांचें चिंतूंक आनी उदारपणान तांकां दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. मोगाळ बापा ही आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. जेजो एक दीस आपल्या शिसांक म्हणटालो, हे दुबळे विधवेन 2 सुपुल्ले नाणें घातले, धोर्म दान केलें. तेणें सगळ्यांकून चड घातलें. आपल्या जेवणाक खाणाक जाय आसलें तेंय घातलें. तिचें दान तो वाखणटा आनी ती हे भाशेन म्हणटा, तिणें आपल्या जेवणाक खाणाक जाय आसलें तेंय घातलें. व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी जाय तें दुडू घातलें, पूण म्हणटा तांचे लागीं वगळें आसलें तें ताणें घातलें. पूण हे विधवेन आपल्याक गरज आसलें आपल्याक उणें करून घातलें. तर असलेच उदारपणान गरजेवंतांक पावूंक, दुबळ्यांक पावूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायनाचो अंक C30. श्रेष्ठीच्या रोसार आमी तुका दिन वाचता. आमच्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला मनशाच्या बोलांतल्यान तो आमकां जिविताचो उदो जातलो. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोसार आमी तुका दिन वाचता. आमच्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां आत्मीक जिवन जातलो. सर्वेस्परा देवान आत्मीक मुलान पातकाची भोग करून तुका आमी हें बलिदान भेटयता. तुका मानता. म्हज्या बाबा म्हणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितेच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेंतलो रे सोमनीत मोपलोल्या गोवाच्या कोण्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रोगसाच्या मरणा वरवीं मोहिमे भोवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मोनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सौर काळ्यांनी सौर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन पडजोडायताय.
देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका 3 वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान 3 वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. तुझी वचला जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो जेसूची वचला जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा अक्वारमारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदूतांनी सर काडी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर लोरसा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना दुबड्या सोवे गोचे वता सोवे हुस्को दाखोवंक आनी तांच्या गोरसांक आदाराक पावूंक जावन आसा एक दोयाळ कोरनी हीच दोया दाखोवंक आमकांय उदार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरबायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असतो जेजू आमी क्रेस जावचे खातीर आपुणूच दुर्बळ जालो. ह्याच ताच्या जेवणांत तूं वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. गायनाचो अंक D4.
खुर्सार तुझ्या म्हाका सोड इतलें जावे मागचे खुर्सार तुझ्या म्हाका सोड इतलें जावे मागचे दोन काळीज एक मोठून काळीज एक मोठून काळीज मोचे काळाव कोरी काळाव कोरी काळाव कोरी नाका येशूच्या दिव्या तुकाच स्तोत्री म्हाका येशू म्हज्या दिव्या तुकाच स्तोत्री म्हाका प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत रोरेसाच्या काळजा वरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी ताच्या गोरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतेल्यांचे ओक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या ओकां पासत कोश मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायनाचो अंक T48. संसाराची लोके राणी आमी तुजी निर्गोळ गोरगी आमच्या गांवचे रागिनी आयगे खाती विनवणी सोर वायटा